गोंयांत बेकारी देशाचे तुळेंत 2.5 पट मायज म्हूण केंद्रान दिले जापेत स्पश्ट। राज्यसभा खासदार लुईजीन फालेरोन अतारांकीत प्रश्न विचारतना गोंयची बेरोजगारी आनी ताचेर कितें उपाय काडला काय म्हूण प्रश्न विचारिल्लो। गोंयांत सगळ्या पिरायेचे मेळून 10.5% बेरोजगार आसा, जाल्यार देशांत ताचें प्रमाण 4.2% अशें आसा। 15 ते 29 पिरायेचे गोंयांत 25.8% बेरोजगार आसा म्हूण कामगार रोजगार मंत्र्यान जाप दिल्या। बेरोजगारी ना करूंक केंद्रान आत्मनिर्भर भारत स्किमी खाला 27 लाख कोटी सँक्शन केला। प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणे खाला 10 लाखांचे रीण मेळटा। प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणे खाला स्ट्रीट वेंडरांकूय आदार मेळटा। गोंयांत आतां मेरेन ह्या स्किमी खाला 1.74 लाख रुपया दिल्यात। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास येवजण तशेंच बाकीच्या येवजणे खाला आदार दिवप चालू आसा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन, हाऊसिंग फॉर ऑल अशा साबार स्किमींचो उल्लेख मंत्र्यान जापेत केला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।